पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कॅन्डल विथ कॅनडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, जरी तर आमचो कोंकणी पालख आयज जिवो आसा, जो आयज तुमी कलाकार परजळटा ते तुमकां दिसून येता, ते फकत आमच्या कोंकणी कलाकारांक लागून, पार्टिस्टांक लागून, म्युझिशियनांक लागून, कांतोरिस्तांक लागून, नाटकिस्तांक लागून. आनी ह्याच निमतान आयज म्हज्या बरोबर आसा गोवा वेल्ला जुवारेंतलो बाबीट दे जुवारी आनी ताज्या सांगाताक आसा बाब मेलबर्न, जो जावन आसा एक अपकमिंग म्युझिशियन, तसोच एक सिंगर. येवकार तुमकां. कशें आसात? एकदम बरें. सारके फिट आनी फायन? ऑलरायट, ओके. बाबीट बाब, खूब बरें दिसलें तुजे तोंडांतली जी तूं कांतारां म्हणटा ती आयकून आमकां. आमी जाणा तूं जायतो दुयेंत आसलो, पूण तरी पूण देवानूच तुका राखला, सांबाळला. सुरवात तूं कडल्यान कोत्ता. कोंकणी पालकाक तुवें जायतें योगदान दिल्लें आसा. जाल्यार कोंकणी पालकाचो मोग तुज्या आंगान कसो रिगलो? हांव ल्हानूच आसतना म्हाका चड मोग तियात्राचो आसलो आनी म्हाजो अंकल आयज तो संवसार ना, तेजें नांव सांतान डिसोजा. तेणें तियात्र बरयलें, कॉमेडी करतालो आपणाचें. आनी कोणाचें तियात्र तेन्ना आदी बॉम्बेसान येताले, गोंयचे तियात्र खंयचे जाल्यार सेवांक तो म्हाका व्हरतालो भुरगो तेन्ना. बरो अशीच एक उमेद वाडली आनी मागीर जालें. कितल्या वर्साचो आसलो तेन्ना सावन तुवें तियात्रांक कांतारां म्हणूंक सुरवात केली? 12 ते 13 वर्सां आसतना पयलें कांतार म्हणलें आनी तें म्हाज्या अंकलान, दुसऱ्या अंकलान कंपोज केलें. तेजें नांव ट्विन्स ते अंकल म्हाजे, नाझारेथ डिसोजा आनी फिलीप डिसोजा. ह्या संवसार ना तेणी कंपोज केल्लें. ओके. आनी पयलें कांतार तें तियात्राक म्हणलें आनी लोक चड तें हालींच हांव असो तेंच म्हणटा कित्याक पयलें कांतार म्हाजें तें. तुमचे फॅमिलीन कोण तियात्री सो कितें आसलो जी आड तुका आयली तेन्ना? उत्तर सांगता म्हाजो अंकल तियात्र बरोवप सांतान डिसोजा तें तियात्रूय बरोवप आनी तो कॉमेडी करतालो तियात्रांनी. ओके. तुवें कांतारांच म्हटल्यार काय एक्टिंगूय केलां, कॉमेडी वा कितें केलां? ना, हांवें कांतारां म्हणलें आनी तियात्र बरयलें. तियात्र बरयलें. कितले सुमार तियात्र बरयले? 14 तियात्र बरयले. 3 गोंयां, 13 गोंयां दाखयले. आमची फेस्तां वर्साक 2 जाताय. जुवारी गोंयांत एक पेरपे सोकोटचे ऑक्टोबर म्हयन्यान आनी आमचे कॉपेल अंजेराणीचे एप्रिलान केन्नाय मेयाक येता. हिंगा 13 तियात्र बरयले. मागीर कुयट गेलो, गॅप पडलें, परतून येवन बरयलो. मागीर त्या उपरांत UK गेलो आनी UK हांवें 2018 एक शो बरयलो आनी तुजे भयणी सँड्रान कॉमेडी केली तितून. ओके. आनी ते म्हाजे तियात्राचें नांव आसलें उजवाड कोणें पालयलो क्वेश्चन मार्क. ओके. सालू दे लोटोली, जेजबा, मागीर जॉसलन, जायते तुजी भयण सँड्रा आनी रेजो तेणी बराबर कॉमेडी केल्ली. आमचो एलिस्टन आनी जायते जाण आसले तेन्ना. आनी त्या वर्सा म्हाका दिसता 10 शो जाल्ले. आउट ऑफ 10 शो नंबर 1 म्हाजो शो जालो. कोणा इताले जाता. ऑलरायट, ओके. बाबीट बाब, जायते आनी तुजे कडेन उलोवचें आसा. मातशें रावन आमी तुजे लागीं येतली. तेज्या पयलीं मेलबर्न बाब, तुका म्युजिकाची इतली आवड कित्याक, वो कांतारां म्हणपाक इतलो गोस्त कित्याक तुका? गांवच्या तियात्रान म्हाका पयलो चान्स दिलोलो. तेज्या पयलीं हांव कॉयरान म्हाज्या टिचरीन, ट्रिजा टिचर, तिणें म्हाका कॉयरान पयलेच फाटी कोमया म्हणटाना कांतार म्हणटा भुरगीं, सो म्हाका तिणें फुडें येयल्लो आनी तेन्ना सावन मागीर तिणें म्हाका कॉयरानूच दवरलो. कॉयरान मागीर हांवें गिटार वाजोवंक चालू केलें आनी मागीर स्लो हांव पयलोच गांवच्या तियात्रान नाचलो. थिंगासान मागीर हांव मागीर कॉम्पिटिशन तियात्राक नाचलो. म्हाजे तिती म्हाका सद्दां कांतार धाडटा, सो मागीर तें चालूच उरलें. ओके. तुका तुज्या तिती भाशेन सिंगर जावपाक जावो? वय, म्हाका सिंगर
आनी म्हाका आनीक बरो ट्रम्पेटर जावंक जाय. सो तुमचे फॅमिलीजूच आसा ते रोगतानूच आयला तुका होय. ओके तूं कितल्या वर्साचो आहा? सद्याक 16 हा. ओके आनी कितें कोत्ता तूं? हांव सेंट झेवियर्सान सायन्स शिकता. ओके अपार्ट फ्रॉम तुजें शिकप तुका ट्रम्पेट वाजोवपाक वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक चड आवड जाल्यार हितूंतलो खंयचो इन्स्ट्रुमेंट तुजो सारको आवडीचो आसा? चड आवडीचो म्हणल्यार म्हाजें पयलें इन्स्ट्रुमेंट गिटार. तें म्हाका सोडूंक जायना. ओके आनी मागीर आनी खंयचे इन्स्ट्रुमेंट शिकला तूं? गिटारानूच हांव अकॉस्टीक शिकला, मागीर क्लासिकल शिकला, इलेक्ट्रीकूय शिकला आनी मागीर ट्रम्पेट पिकअप केलें. ऑलरायट ओके म्युजीक म्हटल्यार कितें? म्युजीक एक कला, एक आर्ट. म्युजीक उतरांनी एक्सप्रेस करूंक जायना. म्युजिकान इमोशन्स आनी फिलींग म्युजीक डिस्क्रायब करूंक एक सेंटेन्सान जावचें ना. करेक्ट वेरी ट्रू. मी तुजो म्युजिकाचो गुरू कोण? जरी तर हांवें तुका विचारलें जाल्यार तूं कितें सांगतलो? म्हाजे गुरू खूब हा. म्हाजो सर आंतोनियो वेलो तेणें म्हाका पयलीं सॉल्फा शिकयली. ओके म्हाज्या स्कुलान म्हाका पयलो गिटार शिकयलो सर पॉल पो. मागीर ट्रम्पेट हांवें स वेलोशीन चालू केली, मागीर स वितोरीनाशीन गेलो. आतां सद्याक स तियोशीन शिकता. ओके सो म्हाज्या लायफान गुरू खूब हा. खूब आसा. ओके तुका कोणा भाशेन म्युजिशियन जावंक जाय? डिफिकल्ट क्वेश्चन. खूब जाण हा. एक एकल्याचें म्हाका एक एक बरें दिसता. ऑलरायट ओके वील कम बॅक टू यू. बाबेट बाब जशी परी हांव जाणा की तुका जायतीं कांतारां म्हणपाक आवडटा. वेगवेगळ्या टॉपिक्सांचेर तुवें कांतारां केल्या. हालींच्या काळांत तूं कांतारां म्हणटा तो जबोर आमकां दिसोंक ना, कित्याक आमकां आयकोंक येयलें की तूं खूब दुयेंत आसलो. तरी पूण तूं आतां पालकार पोरजोळटा ती पळोवन आमकां सगल्यांक खुशालकाय भोगता. जाल्यार हांवचीत अशें कितें जालें जें तुका पालका कडल्यान मातसो फाटीं वचचो पडलो? कॅनेड बाय हांव 2024 क्रिसमसाच्या टायमार हांव गोंय येयलो वेकेशनाक. तेन्ना हांव बी.एड करतालो आनी कालर घालपाक गेलो 24 तारीख डिसेंबराचेर सालुनान. तेन्ना कालर घालता तेन्ना म्हाका फळपोंक लागली ते सगलें मातें हें बा. ओके पयलें म्हाका तें कांय कळोंक ना. म्हाका कित्याक हांव कालर घालतालो यूके कांय जावंक ना केन्ना. थिंगा म्हाका स्टार्ट जालें पळय मागीर हांव यूके परतून गेलो. थिंगा डॉक्टराक फोन मारलो. पॅन्डेमीक टायम चालू आसलो. ओके डॉक्टर थिंगा फेस टू फेस पळोवन नासलें. डॉक्टरान पयलीं म्हाका एलर्जी टॅबलेट दिली. सो एलर्जी टॅबलेट घेवन तितलो जो गोळ आसता परतून व्हरपाचा बुडलाता. बुडलात कालर घालना पण जालें. मागीर डॉक्टराक स्लो स्लो म्हाका जिबेची म्हाजी स्कीन वचोंक लागली आनी तीक लागोंक लागली जेवण. डॉक्टराक हांवें फोन मारलो. म्हाका डॉक्टर म्हाजी स्कीन वयता आनी म्हाका तीक लागता. डॉक्टर म्हणलो तूं जिबेचो तुजे फोटो काड, आपूण तुका लिंक धाडटा आनी वॉट्सॅप आपणाक हें कर सेंड कर. म्हाज्या चेड्यान फोटो जिबेचो काडला आनी डॉक्टराक त्या लिंकाचेर सेंड केलो. विदीन 5 मिनिट्स डॉक्टर कॉल बॅक करून म्हाका सांगता तुजे जिबेक कॅन्सर जाला. सो हांव शॉक आयकोन कोणूय जातलो जिबेक कॅन्सर जाला. डॉक्टर म्हणलो आपूण तुका बेगीन एपॉयंटमेंट धा आनी यूके सोंपेपणी रोखडे एपॉयंटमेंट मेळोना. आमचो जायतो गोंय येता ट्रिटमेंट घेता कित्याक एपॉयंटमेंट डिले जाता. सो डॉक्टरान म्हाका दिलो पयलो ब्लड टेस्ट जाले आनी मागीर तेज्या उपरांत फॉलोअप सगळें कंटिन्यू CT स्कॅन मागीर MRI तेजेर फायनल जाला कॅन्सर म्हणून. मागीर डॉक्टराक विचारलें डॉक्टर वॉट्स द ब्रायट चान्सीस. पूण त्या डॉक्टरान इल्लो असो रूड उलयलो म्हणजे डॉक्टर तो म्हाका यू डोंट नो वॉट्स द कॅन्सर आनीक बिलो. ओके मागीर हांव म्हाका म्हणलें वचना तुका दुसरो डॉक्टर एपॉयंटमेंट ऑपरेशन हें डेट दितलो. हांवें बायलेक घेवन घरा सांगलें सगळे फॅमिलीक सांगलें आनी म्हाज्या मनान कावचान हांव जेजू कडेन मागोत रावलो. होप सोडूंक ना. ओके मागोत रावलो. मागीर सप्टेंबर 27 म्हाजें ऑपरेशन जालें. ओके 10:30 वरां ऑपरेशन चल्लें. आफ्टर 7 days 8 दिसाक तें दोळे उकडले. म्हाका कांय खबर नासलें. ओके जेन्ना दोळे उकडले तेन्ना तोंड म्हाजें उदकें चाललें. पांयांक दोनांकूय व्हडले सांखळे घालून दवरलेले म्हणून कित्याक हांव हालोना जावपाक बस. आनी म्हाका दिसलें म्हाज्या तोंडान व्हडलो मोठो हातूच दवरलो असो म्हूण. आनी
आनी म्हाका डॉक्टरान पयलें कितें सांगलें जेन्ना तूं ऑपरेशन करूंक येता पण एडमीट जावंक येता तेन्ना एक बूक आनी एक पेन घेवन यो. ओके. तेन्ना म्हाका तें कित्याक तें सोजमोंक ना. मागीर ऑपरेशनाच्या दिसा डॉक्टर कित्याक डॉक्टर म्हणलें कित्याक तुका मागीर उलोवंक जावचें ना बरोवन दाखोवन सांगचें पडटलें तुका. ओके. डॉक्टरान तेन्ना म्हाका कांय सांगना पूण चडशें जावचें ना म्हूण अशें आहलें पूण देवाक तें सगलें जाता. करेक्ट. आनी वॉट स्टेज कितें स्टेज आहली ती? तेन्ना म्हाका कळोंक ना सांगोंक ना. जेन्ना म्हाजें रेडिएशन म्हाका चालू केलें ऑपरेशन म्हाजें जालां 2023 सप्टेंबर 27 आनी डिसेंबराच्या पयल्या विकान म्हाका रेडिएशन स्टार्ट केलें. आनी तेन्ना रेडिएशनाच्या वखदार डॉक्टराक कळ्ळें म्हणजे बरोवन म्हाजी भयण आहली हांव वचून पळयता भयण विचारताली डॉक्टराक म्हजी स्टेज कितें म्हाका डॉक्टर तेन्ना सांगलें 3rd स्टेज आहली. तेन्ना आनीक भिलो आसता. आनीक भिलो पूण डॉक्टर म्हाका भिनाका तुजें चड मेन म्हूण जालें मागीर ते सेल्स आहाय ते जोवपाक लागून तें रेडिएशन. ओके. जेन्ना डॉक्टरान सांगलें तुकडे उलोवंक जावचो ना म्हूण तेन्ना तुका कितली भिरांत दिसली आनी आतां तूं आमचे मदेकाल आसा उलयता? जायती भिरांत दिसली पण हांवें जेजू कडेन मागलें सगली फॅमिलीन म्हाजी भयण सुद्दां म्हाज्या बऱ्या आसताली. म्हाज्या भयणीचें नांव कार्मीन तिंगा युकेच आसता. मागीर म्हाजो काजन तिचो चेडो फ्रँकी तेजी घोरकान जेनिफर म्हाजी घोरकान म्हाजो भुरगो आख्खी फॅमिली म्हाजी भयण भाव सगलीं आख्ख्यांनी म्हाका सपोर्ट दिलो घोटायले कांय जायना तूं बरो जातलो पूण हांव भितरल्या भितर भिरांत म्हाका जायती आहली. आनी जेन्ना म्हाका ऑपरेशनाक गेलो तेन्ना हांवें म्हाजें व्हरोन पयलें ओके. हांव मेलो म्हूण म्हाका व्हरोंक येयलें हें पासून हांवें पयलें व्हरोन पयलें पूण हांव फकत हांव म्हाका इतलेंच म्हणटा जेजू तुवें इतलें सुचलां इल्लेंशें सुचोवन म्हाका भोर दे. ओके. ह्याच जिविताचे घडणेचेर तूं जेकब बाबाच्या तियात्रान एक कांतार कोत्ता जाल्यार आच्यो 4 वर्डी आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयशी. मागीर हें म्हणच्या पयलें हें कांतार हांवें जेन्ना हॉस्पिटल आसलो तेन्ना म्हाज्यो खबरीक येतालो सगळे तेन्ना म्हाका उलोवंक जावचें ना डॉक्टर म्हूण सांगलेलें जायत ना जायत. तेन्ना म्हजो आमच्या गांवचोच म्हजो फ्रेंड आनी रिलेटिव्हय म्हाजी उतरां तितली सोजमो न्हय आजून पासून तेणें म्हाका सांगलें बाबी तूं बरो जातलो आनी तुज्या लायफाचेर तूं कांतार बरोवन एक दीस म्हणून दवरलो. तें म्हाज्या मोतीन आहलें म्हाका उलोवंक जायना तेन्नाच हांवें कांपोज स्टार्ट केलें मोतींतल्या मोतीन आनी बूक पेन घेवन बरयतालो. ओके. उलोवंक जायनासतना तें कांपोज केलें बरयलें. म्हणून आहलें पूण म्हाका म्हणून दाखोवंक जायनासलें. ओके. जेन्ना हांव कुवेत म्हजो इश्ट शाहू आल्मेदा तेजे 2-3 म्युजिकल शो केले कुवेत हांवें आनी तो जाणा आतां म्हाका आनी त्या वर्सा हांव म्युजिकल शोक आसलो तेज्या पूण जेन्ना म्हाज्या जिबेक कॅन्सर जालो आनी सप्टेंबर ऑपरेशन ऑक्टोबरान तेजें म्युजिकल चालू कुवेत तो पॅन्डेमिकाक लागून बंद उरलो. आनी तेन्ना मागीर ते आफ्टर ऑपरेशन म्हाका शाहून तो मेयाक कितें मेयाच्या म्हयन्यान शो कोत्ता म्हूण म्हाका म्हणल्यार बाबी तूं आपणा शोआक यो आपूण तुका टिकेट धाडटा येवन बस आनी पळय. आतां हांवें कांतार काडलेलें आहा न्हू ल्हू तेन्ना उलोवंक स्टार्ट जातालो. शाहूक म्हणलें हांव येता तर जाल्यार हांव म्हाजें कांतार म्हणूंक येता तुका ना येता व्हडले भशेन शाहू म्हूण. आनी तेन्ना तें हांवें कांपोज पयलें हांवें कोयट शाहूक म्हणलेलें हें कांतार आतां तुमकां हांवें म्हणून आर्गां दोनी हांव तुका दिता तुकाच लागोन ह्या संवसारान जियेता हांव एक पातकां मोजी बोगोस म्हणून मागता जायत्या देण्यांनी तुवें बोल्लाय म्हाका ह्या देण्या खातीर तुका दिन वाजता आयज तुकाच लागोन परत ह्या पालकार हांव दिसती पडटा भिरांकू दुयेंसाची खबर आयकोन कुडीक म्हजे सुटलो जोर दोतोराची उतरां आयकोतूच न्हीद पडो नासलेली रातभर गोरकान म्हजी देवा लागीं मागताली दोनया गोरकाराक म्हज्या बरो कोर निमणो MRI रिपोर्ट येतोय गमोन आयले शिबेक म्हजें जाला कॅन्सर
ऑलरायट पयलीं सद्याक बाबेट बाब तुका शाबासकी कारण तूं आयज तुज्या पांयार उबो रावन आमच्या लोकां नदरेक तूं आयज आसा आनी तुजी एक टेस्टिमनी कशी तुवें आमच्या ऑडियन्साक दिली आनी एक आतां तूं आजून म्हणटा म्हूण कोऱ्यानीत काळजांतान तुका म्हजी मान बागयता आनी फुडाराक तुका हांव भरपूर यश आवडटा आनी अशीच देवान तुका साबार वर्सां ह्या पालकार दवरूं म्हूण देवा लागीं इतलेंच मागता देव बरें केली बाय. बाबेट बाब हें जें कांतार तुवें म्हटलां आनी जें तूं आयज जेकबाच्या तियात्रान म्हणटा पद्देसान तुवें जायते जाग्याचेर तें कांतार म्हटलेलें आसा जाल्यार खंयसर पयलेच तुका सांगलां हांवें शाहू म्हाका पयलो तेन्ना शाहूक म्हणलें हांवें कुवेटसून कुवेट म्हणलें आनी ताच्या उपरांत मागीर मॅथ्यू वारावच म्हजो इश्ट ताणें दुकांतल्यान सुखाची मोती हो शो तियात्र काडलो तेणें म्हाका UK चान्स दिलो हांव मॅथ्यू बाब तुकाय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका ही म्हजी टेस्टामनी कांतार म्हणून तुज्या तियात्रान चान्स दिलो म्हूण UK म्हणलें तें आनी मातसो सेमीत वर्साचो शो येयल्लो ओके आनी फेलतम तो शो जालो तिंगा म्हणूंक लागलें कांतार त्या शोवान म्हाका जेवेट डायस ओके. होय म्हजो बरो इश्ट तेणें म्हाका चान्स दिलो तेज्या शोवान कांतार म्हणूंक तें हें म्हाजें ताच्या उपरांत म्हजो इश्ट सायमन गोंसाल्वीस ओके ताणें म्हाका आपल्या शोवान फाटीं गोंयांत दाखयला ताणें बँक ऑफ लव पॅरिसाक तिंगा म्हटलें आनी आतां हेंच कांतार राफायल द माकाजानो जो केमन आयलेंड आसता ताणें म्हाका सांगलां बाबी तिंगा यो तूं तें कांतार म्हणून ऑलरायट ओके सो जायती तयारी आसा तुजी आतां करपाची फुडें ऑलरायट ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू. मेलबर्न बाब जशें परी तुजो एक तिती एक एग्जाम्पल जाला तुका फुडाराक हेच कंटिन्यू करूंक जावं तुका फुडाराक हेच भशेन तुमचे फॅमिलीचें तुज्या तितीचें नांव दवरूंक जाय वय पूण म्हाका फूल टायम तियात्रीच तो न्हू म्हाका एक्चुअली ॲस्ट्रोफिजिसिस्ट म्हणटा तो सायंटिस्ट जावंक जाय ओके पूण म्हाका तियात्राचो मोग आहा सो म्हाका तियात्रूय कंटिन्यू करूंक जाय. ऑलरायट ओके डिफिकल्ट पार्ट कितें जेन्ना तूं एक कांतार कोत्ता ओ जेन्ना तूं पीस वाजता आनी तो एक यू नो पीच वायज ओ कित्याक लागून पूण मातसो नेगेटीव कमेंट येयलो लोकांचो जाल्यार कितलें दूख जाता तुका दूख जाता पूण तें दूख इम्पॉर्टंट नाजाल्यार इम्प्रूवमेंट जायना ऑलरायट सो कोणी केन्नाय कितें सांगत तहें जाल्यार हांव तें मतीन धरून तें प्रॅक्टीस कोत्ता. ओके अपार्ट फ्रॉम दीस तूं खंयच्या बँडान आसा हांव म्हाज्या स्कुलाच्या सेंट झेवियर्स हायर सेकंडरी म्हापसा ओके तेज्या स्कुला तितून बँडान हांव. ओके चे परी आमकां खबर आसा की तुमी दोगूय आतां हालीं युकेसान येवन आमचो प्रिन्स जेकब हाच्या तियात्रान तूं कांतार कोत्ता जाल्यार तूं तातूंत कितें कोत्ता हांव प्रिन्स जेकबाच्या पाद्री पियो तियात्रान तेणें पाद्री पियोचें जिवीत दाखयलां सो ल्हान आसतना पाद्री पियो कहो चिंता आनी तो पाद्री जावंक कित्याक वयता तेजो पार्ट हांव करतां. ओके आनी अपार्ट फ्रॉम दीस कांतारा कितें कोत्ता वय हांव एक डुएट म्हणटा वॅलन्सी बायचे बरोबर तितून यो हांवें जो इंटरलूड वाजयला तो जावन बा वॅलन्सी बाय 2 लायनी म्हणटा मागीर हांव 2 लायनी म्हणटा. ओके सो तोच तूं आयज वाजोवन कांतारा म्हणून दाखयतलो आमकां वय ऑलरायट ओके हो म्हजो पूत ट्रम्पेट वाजयता पुताक पळोवन मायको भिमान बोगता म्युजीक शिकयलें म्हूण उपकार आठयता ट्रम्पेट वाजोवन म्हजी कला दाखयता इस्कॉलाक तावन येतच लिस्सांव कोत्ता उपरांत म्युजीक क्लासीक वेता थोडो वेळ फुटबॉल खेळोन जाता एग्जामीकूय बरें मार्क्स हाडटा. मेलबर्न बाब आतां तुवें जें कांतार म्हटलां तें एक डुएट जाल्यार हे डुएटाच्यो दोग मनीस आसतात तूं आनी तुज्या सांगाता कोणा म्हजे बराबर वॅलन्सी बाय आहा वॅलन्सी दे कालांगूट ह्या कांतारान हांव तिजो चेडो आनी ती म्हजी माय आनी हांव लोकांक सांगता कहें म्युजीक भुरग्यांक फुडाराक बरें सो पयली लायन हांव 2 म्हणटा आनी वॅलन्सी बाय म्हणटा मागीर परतून हांव म्हणटा. ओके सो ताचोच एक जें तुमी म्हटलां स्टेजीर तोच पीस आयज तुवें आमकां वाजोवन दाखयला आनी म्हणून दाखयला
जी आमची जी आयज पळयणारा हो एपिसोड पळयता ही कार्यावळ पळयता तुजे भाशेन एस्पायरींग बडिंग म्युझिशियन सिंगर जावंक सोदता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? म्युझिशियन जावप म्युझिशियन खूब आहा गोंयान, पूण तुका जर पॅशन आहा आनी तूं समज तूं हार्डवर्क कोत्ताय जाल्यार तुका जाय तें जावंक जाता. फकत हार्डवर्क करून तुवें सद्दां प्रॅक्टीस करूंक जाय. रायट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. बाबीट बाब, जशे परी तुवें हांगासर पासून गोवायकी दिलेली आसा, तुज्या कांतरांतल्यान सांगलेलें आसा, जी कोण आयज ही कार्यावळ पळयता आनी तुजे भाशेन जायते दुयेंत आसता पूण तरी पूण तांकां एक उमेद आसता आपूण पालकार परतो येवंक, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? होप सोडूंक उपकारना आनी देवा कोण जायना तसलें कांय ना. करेक्ट. हे आयज म्हाज्या लायफान एक व्हडल्यांतली व्हडली मिलाक जेजून केल्या. थर्ड स्टेज म्हाजो जिबेचो कॅन्सर. पयलीं म्हाका खबर नासलें, पूण थर्ड स्टेज म्हणटा तें हांव आयकोन जाणा कितलें डेंजर बहुत थोडे सर्वायव जाताय. म्हाज्या पासत जायत्या लोकांक आनी एक फावट सगल्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या पासत तुमी जायत्या लोकांक मागलें, म्हाका वोकोता तेणें वोकोना तांणी मागलें. हांव नाका म्हाका दुस्मान कोण नाय, पूण हांव म्हणटा म्हाज्या इश्टांनी दुस्मान कोण ना, सगल्यांनी म्हाज्या पासत देवा कोण मागलें. आख्खे म्हाज्या गांवच्या लोकांक, तशेंच UK म्हाजे फ्रेंड सर्कल, खेमनांक राफायल जे म्हाका जाणा स्पेशल, मागीर शाहूबाब कुवेट, गस्पर क्रास्टो कुवेट, आनी म्हजे भाव सगळे फॅमिली, बोनी एज अ डॅडी, म्हाजो धाकटो भाव, सगळे होल फॅमिलीन म्हाज्या पासत मागलां. आनी सगळे तियात्रिस्टांनी स्पेशल सगळे तियात्रिस्ट म्हाजी खबर घेताले. जशे परी सालू देलोतली, कॉमेडियन आगोस्तीन, सायमन गोन्सालेस, बाब एंटू, जायते. हाच्या फुडें तुजें बरोवप चालूच आसतलें आतां? वय. ओके, ऑल रायट. ऑल द व्हेरी बेस्ट. फुडाराक भरपूर यश आवडयता तुकाय. आनी आतां आमचो जो फुडलो रावंड आसा तो जावन आसा आमचो रॅपीड फायर रावंड. फटाफट आन्सर सांगपाचें. तयार आसा? वय. ओके. रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाबीट दे जुवारी. एका सुमानाक कितें खावन तुवें तुजें पुराय जिवीत जगोंक शकता? कितें जें शीत जेवण तें. ओके, शीतकोडी. शीतकोडी. रायट, ओके. बाबीट दे जुवारी हाचें पुराय नांव कितें? म्हाजें नांव सारकें जुजे डिसोजा. ओके. आनी बाबीट दे जुवारी स्टेज नेम? म्हाजें स्टेज नेम बाबीट दे जुवारी. ओके. 100 फिटांहून उंच तुका इश्ट आसा? वय. ओके. जरी तर तुमच्या घरांत एक मावली आसा, ताका तूं मात्तलो वो सोडटलो? मात्तो सोडटलो. ओके. पिक्चराक तूं एकलोच वेतलो? पिक्चर हांव एकलोच पळयता पयला भुरगेपणासान. ओके. मनशाहून सुण्याचें जिवीत चड वालोराचें? वय. ओके. निमाणो तूं रातीचो 4 वरां पासून केन्ना जागो आसलो? हांव रातचो केन्नाय उबगोन येयलो जाल्यार मोबायलार पळयता तेन्ना जागो उरता. ओके. तूं जल्मला तो गांव खंयचो? जुवारी गोवा वेल्या. तूं चड दुखी केन्ना आसलो? जेन्ना हांव दुयेंत पडलो तेन्ना. ओके. जरी तर तुका शीक येता जाल्यार तूं कसलो आवाज करता? हांव दामून दवरता. ओके. तुजे लागीं बायक वो कार आसा? म्हाका कारूय आहली आनी बायकूय आहली. सद्या UK कार म्हाका आहा. ओके. हिंगा भावाची चलयता. ओके. तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता? वाचता, कांतर कंपोज करता. ओके. तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो आयज मेरेन? म्हाज्या आवडीचो फुलां आनी कोळे. ओके. रुजा रोड्रिगेज स्वर्गीय रुजा रोड्रिगेज. ओके. तुका राग येता तेन्ना तूं कितें करता? राग येता तेन्ना म्हाजे मोतीनूच डान्स बाकी म्हणजे कंट्रोल करता. निमाणो तूं केन्ना हांसलोलो? सदां आसता. ओके. तुका चड भिरांत केन्ना दिसता? म्हाका चड भिरांत अशी दिसना, पूण आतां आफ्टर म्हाजें जेन्ना जिबेक कॅन्सर जालो तेन्ना हांव भिलो, पूण जेजून म्हाका गोठाय दिली. ऑलरायट. ओके. वेल प्लेड. ऑलरायट. मेलबर्न, तूं तयार आसा? वय. रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो अपकमिंग सिंगर, अपकमिंग म्युझिशियन मेलबर्न. अकॉर्डिंग टू यू जिवीत लायफ म्हटल्यार कितें? लायफ म्हणजे एक चॅलेंज आनी बोललेलो एडवेंचर. ओके. अशें कितें आसा जें तुका दिसता हांव हें बेगीन शिकोंक जाय आसलो म्हूण? ट्रम्पेट हांवें पयलीं घेवंक जाय आसली. ओके. फुडाराक तुका कितें करूंक जाय? म्हाका ॲस्ट्रोफिजिसिस्ट जावंक जाय. ओके. तुज्या आवडीचो जागो वे यू लायक टू परफॉर्म द मोस्ट? वेर आय लायक टू परफॉर्म रवींद्र भवन. ओके. सेकंड चान्स डू यू बिलीव? येस. कित्याक? मनीस म्हणटच मिस्टेकी करप इट्स नॅचरल. ओके. ट्रम्पेट शिकलेल्यान एक प्लस पॉयंट कितें? तुजे लंग्स
ओके जरी तर तुका एक संदी मेवली तुझे पुराय जिवीत परत जेव फ्रॉम द स्टार्ट वेन यू वर चायल्ड जाल्यार तूं एक्सेप्ट करतलो ना ओके एडवायस फॉर बार्डिंग म्युझिशियन तुजे भाशेन कोण म्युझिशियन जावंक सोदता वो कातोरीस्ट जावंक सोदता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता जस्ट अ स्मॉल मेसेज जस्ट प्रॅक्टीस डज नॉट मेक यू परफेक्ट परफेक्ट प्रॅक्टीस मेक्स यू परफेक्ट ऑल रायट अशी खंयची ऑपॉर्च्युनिटी तुवें मिस केली आनी तुका दिसता तुका सेकंड चान्स मेळोंक जाय आसलो आतां तरी मनान कांय येना तहें ओके तुज्या आवडीचे इन्स्ट्रुमेंट गिटार सकाळी ब्रेकफास्टाक तुवें कितें खाल्लेलें भाजी पाव ओके एक वस्त जी सदांच तूं ट्राय करूंक सोदता बट यू कांट ट्रम्पेटाची रेंज इम्प्रूव करून ट्राय करता ओके एक म्युझिशियन वो सिंगर तूं नासलो जाल्यार हांव डॅश स्टुडंट ओके अशें कितें आसा जें लोकांक तुजें कांयच खबर ना हांव एक्चुअली फिजिक्सान चड इंट्रस्ट आसता ओके तुजो हिडन टॅलंट लिपून आसलेलो टॅलंट कसलो फिजिसिस्ट ओके ह्या वेळार तूं इतलो नर्वस कित्याक जाला फर्स्ट टायम इंटरव्यूअर ओके हू इज द बेस्ट म्युझिशियन इन तियात्र सो फार अकॉर्डिंग टू यू सतियो आल्वारेसाचे ट्रम्पेट ऑल रायट ओके वेल डन वेल प्लेड एंड वेल आन्सर्ड ओके ऑल रायट रीड माय लिप्स विथ आमचो बाब मेलबर्न आनी बाबी देजवारी तयार आसा ओके चीट कार्ड and your time starts now 30 seconds शेजारी जोगडी शेजाऱ्याक मार lip sync शेजारी सांग शेजारी शेजारी झगडटा शेजारी you were झगडटा close all right okay the second one okay ready and your time starts now बरें वाजयता घुमट बरें वाजयता correct okay the last one and your time starts now बाजारांत लांब राम बाजारांत राम हाडला येता रोग ती किती सांगला तेका बाजार रामेला बाजारात तोरां आयल्यात आई बाबा हा पोते तो गॅप तो रामेला all right now we'll interchange okay well played all right chit cut and your time starts now तोंडी आता तोंड वोत चोडा शिण आता तोंडयेन वोत चुकताय correct okay the second one okay and your time starts now तोरा आपो काजू मोवताय काजू मोस्तिताय काजू मोवन हाडटा काजू मोडटात आ पोते सांग काजू सगळे मोवन हे हाडटात काजू मांडून घ्या okay you were close by last one and your time starts now गाडी
गाडयेचो गाडीचो टायर आ, गा- कार आर रिली टायर पंक्चर गाडी गाय मोटरसायकल टायर मोटरसायकल चेन टायर 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 गाडी मोटरसायकल टायर ऑलराईट सांग गाडयेचो टायर पंक्चर आहा काय हो दाखव तुम्ही. गाडयेचो टायर वेल प्लेड ऑलराईट वेल प्लेड इट्स टाइम टू से गुड बाय आद्योस तुमकां दोगांयकूय कार्ड जाणता देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण कार्ड जाणता देव बरें करूं तू काय देव बरें करूं चोरांचो. ही एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान बाबीड बाब तुका आनी मेलबर्न बाब तुका फुडाराक भरपूर यश आवडटा तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida.